वर्सा पुराय जाता त्या निमित्तान पुराय भारतभर तिरंगा यात्रा आणि हर घर तिरंगा हो कार्यक्रम भारत सरकारान कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत पुराय देशभर मनयता सहभागी जाल्ले पुराय पणजी वाठारांतले सगळे भुरगे आणि पत्रकार मित्र आमचे WRD मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकर, आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर बाब रमेश तवडकर, टुरिझम मिनिस्टर बाब रोहन खवटे, आमदार दिलायला लोबो, आमदार रुडाल्फ, आमदार प्रेमेंद्र शेठ आणि त्याचबरोबर असंख्य कार्यकर्ते हितचिंतक, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स, डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चर आणि त्याचबरोबर सेक्रेटरी आणि त्या खात्याचे सगळे पदाधिकारी मोठ्या प्रमाणात सकाळी मिरामारच्या बिचावयल्यात सुरू जाल्ल्या या तिरंगा यात्रेत सहभागी जाले. त्या सगळ्या जणांचे हांव खूप खूप अभिनंदन करता. ही तिरंगा यात्रा जी 11 ऑगस्ट पासून 17 ऑगस्ट पर्यंत वेगवेगळ्या जाग्याचेर ही तिरंगा यात्रा जातली आणि त्या निमित्तानच म्हणजे वंदे मातरम ह्या गीताचे महत्व, तिरंगा ह्या झेंड्याचे महत्व आणि तिरंगा वंदे मातरम या गीताचो बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय पासून आतापर्यंत आणि तिरंगा झेंड्याचो पुरा इतिहास लोकांसमोर दवरचो म्हणून खूप बरें एक्झिबिशन आज या आझाद मैदानात आयोजित आमच्या आर्ट अँड कल्चर या डिपार्टमेंटात केला. तांचें हांव अभिनंदन करता आणि समेस्त लोकां खातीर वंदे मातरम आणि तिरंगा फ्लॅग हाजे इम्पॉर्टन्स समजचे म्हणून आयच्याच सुरू जाल्ल्या ह्या एक्झिबिशनाक तब्बल 17 तारीख पर्यंत आझाद मैदानाचेर आसतले. हांव समेस्त सगळ्या गोंयकारांक आणि गोंयभरांतल्या सगळ्या भुरग्यांक आव्हान करता की 17 तारीख पर्यंत आसपी ह्या एक्झिबिशनान सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात सहभागी जावचे आणि हे एक्झिबिशन पळोवचें. 14 तारखे दीस आमी म्हणटा की 15 ऑगस्ट 1947 ह्या दिसा भारत देश स्वतंत्र जालो. बट बऱ्याच जाणांक विभाजन विभिशिका हाचो इतिहास खबर ना. ह्यो देश स्वतंत्र जाता आसतना इंग्रजांनी ह्या देशाची जी फाळणी केली आणि विभाजन केलें आणि आमी जे म्हणटा की पाकिस्तान आणि हिंदुस्तान असे जे 2 देश जाले. तो 14 ऑगस्टूय आमी केन्ना विसरूंक ना. कारण ह्या देशाची फाळणी आमचे दुर्दैव म्हणजे धर्माच्या आधाराचेर केली. हिंदू आणि मुस्लिम या धर्माच्या आधाराचेर केली आणि पाकिस्तानात रावपी हिंदू की तुम्ही चले जाओ हिंदुस्तान ह्या हाजेर तांच्यांनी जे विभाजन केले आणि असंख्य मोठ्या प्रमाणात हिंदूंचो छळ जो पाकिस्तानात जालो आणि ज्यो ट्रेनी भरून भरून म्हणजे लोकांची कत्तल करून आमी म्हणटा ज्या लोकांच्यो डेड बॉडीज ह्या हिंदुस्तानात धाडल्यो तोय दीस आमी विसरूंक ना. आयजूय बी ह्यो फॅमिलीज आसात की ज्यांच्यांनी 14 ऑगस्ट ह्या दिसा आपल्या पुराय फॅमिलीच्यो डेड बॉडीज पळयल्या. कोण तरी एखादो दुसरो मनीस हो चुकून जिवंत उरलो असे कितले तरी लोक आसतले जेन्ना एखाद्या काळी अखंड भारत देश आशिल्लो. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि हिंदुस्तान हे तिनूय देश एक देश आशिल्लो आणि त्या देशात रावपी ज्या हिंदू लोकांक जे छळ केलो गेलो तांकां मारले गेले ते कशे तरी पळून म्हणटा तशें हिंदुस्तानात आयले. तो विभाजन विभिशिका होय दीस आमी विसरूंक ना. म्हणजे जेंकां जसो स्वातंत्र्याचो आनंद आशिल्लो, स्वातंत्र्याचो उत्साह आशिल्लो, बट ज्या फॅमिलींचेर आयिल्लें संकट हो देश विभाजन करता आसतना तोय आमी विसरूंक ना. म्हणून येता त्या 14 तारखे दीस विभाजन विभिशिका होय दीस म्हणजे द पार्टिशन हॉरर होय दीस आमी पाळटा आणि त्यांची याद करता की त्यांच्यानी या देशाच्या स्वातंत्र्याच्या बरोबर सगळ्यात व्हडलो लॉस ज्या फॅमिलीक जाला, ज्यांच्यानी आपली पुराय फॅमिली ही गमयल्या, ज्यांच्यानी आपले पुराय जिवंत गमयल्या त्याय लोकांक याद करता. आणि म्हणून तर विभाजन विभिशिका हाजे एक्झिबिशन 14 ऑगस्टा दीस याद ऑडिटोरियमान लागतले. ते पळोवपा खातीर पुराय गोंयभरच्या लोकांनी येवचें आनी ते याद करचें. इतिहास इतक्याचेर सोंपना. म्हज्या समोर बशिल्ल्या भुरग्यांक हांव याद करपाक जाय म्हणून सांगता. आमी 15 ऑगस्ट ह्या दिसा तिरंगो हातात घेवन भारत माता की जय म्हणटा
बट हे केन्ना जेन्ना भारत देश स्वतंत्र जालो तेन्ना बट ताज्या उपरांत सुद्धा तब्बल 14 वर्सां ह्या गोंय भुमींतल्या लोकांक ह्या गोंय राज्यांतल्या लोकांक तो तिरंगा हातात घेवन भारत माता की जय वंदे मातरम हे तब्बल 14 वर्सां म्हणपाक मेळनाशिल्लें. तो दीस उजवाडपा खातीर तब्बल 14 वर्सां लागली. तो दीस उजवाडपा खातीर आमच्या फ्रीडम फायटरांक सॅक्रिफायस करचें पडलें. म्हणजे बाळाराया मापारी पासून ते आमी म्हणटा की पुरुषोत्तम काकोडकर पर्यंत अशे असंख्य स्वतंत्र सेनानी ज्यांच्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती गोंयांतल्या लोकांनी दिली. गोंयांतल्याच न्ही तर जेन्ना भारतभरांतल्या स्वतंत्र सेनानींक दिसलें की हय आमचो भारत देश हाका संपूर्ण स्वातंत्र्य मेळोंक ना, जेन्ना गोंय मुक्त जातलें तेन्नाच ह्या देशाचें स्वातंत्र्य पुराय जातलें. आनी म्हणून तर 15 ऑगस्ट 1955 ह्या दिसा मोठ्या प्रमाणात पुराय देशभरातल्या स्वतंत्र सैनिकांनी की उलो मारलो की चलो गोमंतक म्हणून की पूर्ण भारत देश स्वतंत्र करपा खातीर आमकां गोंय मुक्त करप ही आमकां काळाची गरज आसा. आनी त्या खातीरच म्हणजे पोर्तुगीज चले जाव हो नारा देत देत पत्रादेवीच्या त्या स्मारकाच्या पर्यंत पावले. आणि 15 ऑगस्ट 1955 दीस तांच्यांनी म्हटलें की गोंयाक मुक्ती करात, वंदे मातरम, भारत माता की जय हेच ते स्लोगन दिता आसतना ह्या पोर्तुगीजांनी त्या 33 स्वतंत्र सैनिकांचेर धडधडीत गुळयो मारल्यो. सगळ्यात पहिली गुळी आपल्या आंगाचेर झेलपी कर्नल बेनीपाल सिंग हांच्यांनी सांगलें की कित्याक तुम्ही एखाद्या महिला भगिनीचेर गुळी घालतात, पहिली गुळी घालपाची आसत जाल्यार ती आपल्याचेर घाला म्हणून छाती फुडें काडून आपल्या छातयेचेर गुळी घेवपी कर्नल बेनीपाल सिंग हांकांय आमी विसरूंक ना. म्हणून ह्या गोंयच्या मुक्ती लढ्यात आणि गोंयच्या स्वातंत्र्य लढ्यात देशभरातल्या स्वतंत्र सैनिकांचे योगदान आमी विसरूंक शकना. आणि त्याच 15 ऑगस्ट 1955 पर्यंत हिरवे गुरुजींचे ते स्मारक आसतलें किंवा कर्नल बेनीपाल सिंगाचे ते स्मारक आसतलें. येता त्या 15 ऑगस्ट ह्या दरम्यान आमी ते पत्रादेवीच्या पुण्य स्मारकाचेर ज्या 33 स्वतंत्र सैनिकांनी जे देशभरातल्यान हांगासर गोंयांत आयले आणि गोंयच्या असंख्य स्वतंत्र सैनिकांनी आपल्या प्राणाची आहुती गोंयांतल्या वेगवेगळ्या जाग्याचेर पत्रादेवी पासून पोळे पर्यंत ज्यांच्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली आणि हे गोंय मुक्त करपा खातीर हे गोंय स्वतंत्र करपा खातीर त्या पत्रादेवीचे पुण्य स्मारक पुराय जायत येयल्लें आसा. ते लोकार्पण करपाचो कार्यक्रम थोड्याच दिसाच्या भितर आमी डिसायड करतले. म्हणजे 15 ऑगस्ट ते 20 ऑगस्ट ह्या दरम्यान भारत देशाचे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या हस्ते त्या पत्रादेवीच्या पुण्य स्मारकाचे म्हणजे लोकार्पण करपाचे आसा. परत एकदा म्हणजे ह्या गोंयाक ज्यांच्यांनी स्वातंत्र्य दिवपा खातीर आपल्या प्राणाची आहुती दिली तांकां याद करपा खातीर त्या पुण्य स्मारकाचे म्हणजे उक्तावण आमी थोड्याच दिसाच्या भितर करपाचें आसा. हांवें याद इतक्याच खातीर केलें की ज्या मोठ्या अभिमानान आमी वंदे मातरम हे गीत गायता, ज्या मोठ्या अभिमानान आमी हो तिरंगो लहरायता, म्हणजे त्याच मोठ्या अभिमानान आमी त्या पत्रादेवीच्या पुण्य स्मरणाचेर म्हणजे शहीद जाल्ल्या त्या स्वतंत्र सैनिकाक याद दवरप ही तितकीच गरज आसा. आणि हे सगळें सांगता आसतना 19 डिसेंबर 1961 तब्बल 14 वर्साच्या उपरांत आमकां गोंय मुक्ती मेळ्ळी. बट गोंय मुक्ती मेळ्याच्या उपरांत सातत्यान ह्या गोंयचो विकास तसो जसो फुडें वता बट खऱ्या अर्थाचो विकास जर आमी पळयता आसत जाल्यार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वात गेल्या 12 वर्साच्या कार्यकाळात ह्या राज्यात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट खूप मोठ्या प्रमाणात जर आमी केन्ना पळोवपाक शकले आसत जाल्यार ते ह्या 12 वर्साच्या कार्यकाळात. हांव याद इतक्याच खातीर करता कारण विकसीत भारत 2047 ह्या देशाच्या स्वातंत्र्याक 100 वर्सां पुराय जाता आसतना आणि त्याच बरोबर विकसीत गोवा 2037 ह्या देशाच्या ह्या राज्याच्या स्वातंत्र्याक 75 वर्सां पुराय जाता आसतना हे राज्य पूर्ण विकसीत जावचे देशाबरोबर आमी खंयसरूच फाटीं उरचे न्ही म्हणून आयच्या युवकांचे कॉन्ट्रिब्युशन हे खूब व्हड आसा. हांव उलो मारता ह्या राज्यांतल्या सगळ्या तरणाट्यांक की विकसीत भारत 2047 हे करपा खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी म्हणजे क्लीन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया अशा पद्धतीच्यो विविध योजना ह्यो तुमच्या खातीर सुरवात केल्या. इनोव्हेशन, टेक्नॉलॉजी आणि रिसर्च हे सगळे सेक्टर्स तुमच्या खातीर दारां उगडी केल्या आणि हेजो सगळ्याचो फायदो घेवन ह्या विकसीत भारताबरोबर विकसीत गोवा हे पुराय करपाची जबाबदारी आमच्या तरणाट्यांची आसा, आमच्या युवकांची आसा. त्या खातीर चलात आमी सगळे जाण
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे स्वप्न विकसित भारत 2047 आणि विकसित गोवा 2037 हे साकार करूया हो आयचो संकल्प 150 वर्सां वंदे मातरमांक पुराय जाता या निमित्तात आम्ही सगळ्या जणांनी घेवचो। हांव परत एकदा सगळ्या भुरग्यांचे ज्यांच्यानी तिरंगा यात्रेत सहभागी झाले तांचे मोठ्या प्रमाणात हांव परत एकदा अभिनंदन करता आणि माझी 2 उतरां सोंपयता। देव बरें करूं। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।